I rise to support the demand. Speaking on demand number 24. Speaker sir, आयज हांगा हे हाऊसान खूब जाणांनी डिस्कशन केले आनी हा मुद्दा आमी पोल्युशनाच्या बाबतीन उलोवपाक सोदता कित्याक हो सगळ्यांत इम्पॉर्टंट इश्यू म्हणटा तो म्हाज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीक लागता आमच्या मुर्मुगांवान लागता कित्याक जे पोर्ट थंयसर आसा MPSO थंयसर आमचे JSW आनी अडानी ऑपरेट करता आयज गेली 25 वर्सां जाली थंयसर कोल्ड हँडलिंग जाता आनी आमी ना म्हणना ते डस्ट पोल्युशनाचो इश्यू आसलेलो बट केन्नाच खंयचेच पयलीं कोणेन तो इनिशिएटीव घेवना हांव आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंताच्या काळजांसून हांव धन्यवाद म्हणटा कित्याक जे प्रिकॉशन स्टेप्स घेतलेले आसा हे कोणानूच आयज पर्यंत मुर्मुगांव पोर्टान घेतलेले ना तेंच्यांनी स्वता JSW कडेन मिटींग घेवन जो डोम आयज थंयसर बांदलेलो आसा ते डोमाक लागून आयज पोल्युशन ऑलमोस्ट मोर दॅन 50% पोल्युशन आयज कमी जालेलें आसा हो 200 कोटी रुपया मोडून आयज JSW हो डोम बांदलेलो आसा त्याच प्रमाणे जो आमकां थंयसर फ्लायओव्हर दिल्लो आसा नॅशनल हायवे जो लूप जालो जो आमचो डायरेक्ट MPN 9 नंबर बटान वयता त्या ब्रिगेडाक लागून आयज आख्ख्यो ज्यो ट्रक जे म्हाज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीसून वयताले ते आवटेन वयपाक लागले आसा सो डस्ट पोल्युशन म्हणटा तो टोटली कट जाल्लो आसा आनी खूब तेजो 50% आतां अडानीन थंयसर विंडशील्ड घालपाची तयारी केल्ली आसा जेच्या कारणान जो डस्ट येतालो तोय आयज कमी जावपाचो लागलेलो आसा सो हांव गव्हर्मेंटाचे धन्यवाद म्हणटा लास्ट काबार करचे पयलीं सर तुम्ही ज्या हिसपान प्रॉमिस केलेलो जो अडानी 5.2 मिलियन टन्स हे करता आनी जिंदाल 5.5 मिलियन हे दोन करतात ते कॅपिंग तशेंच रावचे तांकां इन्क्रीज करपाक दिवचे न्हू म्हणून धन्यवाद.